मिनीन जेजू आणि प्रागच्या बाळका जेजू मध्ये फरक असा की मिनीन जेजू जावन आसा आपल्या बाळपणाच्या प्रायाचो जेजू आणि प्राग असो बाळक जेजू जावन आसा 12 वर्सां वरती जाल्लो जेजू. कारण कित्याक म्हळ्यार जेन्ना जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेज आपल्या कोविंतीचे आल्तार पळयता थंयसर तिका प्रागच्या बाळका जेजूची एक इमाज पळोवंक मेळटा. ती इमाज न्हय आसली एका भुरग्या जेजूची पूण 12 वर्सांच्या धाकटिल्या रायाची. त्याच्या माथ्यार रायाळ कुरोव आणि हातांत पृथ्वी आसली. आपल्या एका कवितेंत सांतेरेज अशें म्हणटा, मोरयेक पोशेल्ल्या त्या तुज्या हातांनी तू पृथ्वी धरताय आणि त्या पृथ्वेक जीव दिताय आणि तू म्हजे विशयी चिंताय म्हज्या राया. सांतेरेजाच्या मोतींत आसलेल्या बाळकाचे चित्रण ल्हान बाळशाचे न्हय पूण 12 वर्सां भरलेल्या जेजूचे. अशें आसता मिनीन जेजू आणि प्राग असो बाळक जेजू प्रायाच्या दिश्टीन मात्र वेगळे जाल्यारय तांच्या सगळ्या जिवितांत देव मनीस जाल्लो म्हणलोच मिस्तेर आमकां नियाळूंक आणि तशेंच ताचो चड आनी चड मोग करूंक आपोवणे दिता.